चल. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मेन. देवदूतानो, देवाचे हुकूम पाळटल्यानो, ताचे उतर आयकतल्यानो, बोलबोंतांनी पदवेदार दुतानो, सगळे तुम्ही देवदूत हे वेळार सौरेस्पराची वाकाणी करतात. तर देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते स्वर्गांतल्यान देवाची महिमा घेऊन येतात. देवदूत शांतीचे, देवदूत उजवाडाचे, देवदूत बरे भलायकेचे, देवदूत राखोंडेचे, देवदूत बेसांवाचे देऊन येयात हे वेळार सगळ्या कुटुंबांताय. सगळे देवदूत हे वेळार जेजूचे उतर परगटतल्यांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या घरादारांचेर, तांच्या सगळ्या वस्तूंचेर राखण करूंक येयात. देवदूत दर पिडेवंताचेर तांचे सांदे घेवन येयात हे वेळार, कित्याक देवदूत सगळे घेवन येतात या संवसारांत. देखून आमी हे वेळार आर्गां दिता देवान वेंचून काडलेल्या आपल्या देवदूतांक. देवदूत हे वेळार सगळे तुझे उतर परगट करतले की तुझ्या भावाक आनी ताच्या कुटुंबाक राखण घेवन येयात. तांकां अदीक पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी सगळीं हाजीर जातल्यांक आनी ना हाजीर जातल्यांक हे वेळार तुझे सगळी आदार आनी बळ, जाणवाय आनी पेकोवणी आनी सगळी शांती आनी अदीक देवाच्या राजाची जाणवाय अदीक आमच्या आत्म्यांत भरूंक आनी आमी जाणवायेन वाडूंक देवदूतांक आमी हे वेळार उलो मारता. पवित्र आत्म्या, हे वेळार आमच्या सांगाताक तूं आसाय, तो तुजो आदार आमकां मेळूंक मागता. हे आमी मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Thank you, Jesus. Argan Jesus. Praise God. Thank you. Praise God. कोणांगे testimony हा हेजू? Hey, Jesus. Hello? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कोणांगली ना? Praise God. Praise Jesus. आमगे एकले पेशंटा खबर सांगलोली न्ही, तो ताक ही हॅड ताक कॅन्सर जालोलो तागे पुलमाक आनी तागे सगळे नर्व्स बी वीक जाल्ले. सो आनी तो इंडियेचो, चेन्नयचो हिचो. सो ताका विजा नाहलोली. तो एकलो काम करतालो हिंगा आनी तागे बायल आनी भुरगीं थिंग आहलोली. आतां ताका विजा मेळना, ताणें बायले भुरगीं हाडलीं फेब्रुवारींत आनी मार्चांत मेयां कितें तो दुयेंत जालो तो सारको दुयेंत जालो. सो जायत तेंप उरलो हॉस्पिटलांत. थोडो तेंप म्हाका सोता 1-1.5 म्हयनो असो तो आमचे बगले उरलो आमगे वॉर्डांत. आनी एक दीस हांव थिंग ताचे बोले गेल्या उलोवपा ना, मुको तो पडलो सकयल. हांव ताका ट्रान्सफर करता आसतना तो सकयल स्लायड जालो. सो हांवें मागीर म्हणलें चोय देवागे हांवें म्हणलें देवागे प्लॅन आसतो तो ते भाशेन ताका उडोवपाक, पूण कांय जालें ना ताका. सो मागीर तेदो हांवें म्हणलें ताका सॉरी दीस थिंग हॅपन्ड, पूण म्हणलें देव हें कोत्ता. मागीर तो दुखी जायन सांगपा लागलो आपणागे स्टोरी. आपणागे बायल आनी भुरगीं आयलीं आनी आपूण आतां हॉस्पिटल आहा, कितू तेंप जालो आपूण हॉस्पिटल आहा. मागीर हांवें म्हणलें चोय तुका भिवपाक गरज ना, तूं बिलीव कोत्ता म्हणलें देवाचेर. आय बिलीव इन जीजस म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. आय सेड दॅट्स ऑल आय वॉन्टेड टू आस्क यू. तें चिंतारपा लागलो. म्हणलें तूं बिलीव इन जीजस जाल्यार म्हणलें जिजसान फुरसाचें कितें केलें, इतू त्रास काडले फुरसाचे, तो मेलो आनी सगळें रगत वारोयलें तें तुका बरेंपण मेळपा जाय म्हण रगत वारोयलें. सो हे भाशेन सांगिल्लें ताका उलयलें आनी म्हणजे उलयत तितलो तो लायट जावपा लागलो, उजवाड जावपा लागलो. म्हणजे देवा खबर उलयल्या सगळें जात न्ही तें देवागे उतर उलयलें जाल्यार.
मागीर ताका सांगिल्लें तो चोर येता चोरूंक मारूंक निसंटोण करूंक पूण जेजू सगळें मेला जेजून रगत वारयलां तुका जिवीत दिवपाक आनी भरपूर जिवीत दिवपाक सो हे भाशेन आनी तो सांगत तितलो तो स्मायल करता मागीर हांवें म्हणलें आमी प्रेयर करया मागीर ताचें प्रेयर केलें आनी सिस्टर आय फील गूड म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें सी दॅट फिलींग गूड शूड रिमेन टुमोरो हांव येयलें जाल्यार म्हणलें इंचारलें हाव आर यू तूं म्हाका सांगनाका म्हणलें आख्खे दिसा स्टोरी आय एम वेल इन जीजस अशें म्हणून सांगिल्लें सो हांवें म्हणलें प्रॉमीस प्रॉमीस म्हणजे कित्याक तो दिसा खबर मागीर सांगता रातभर सो तें आतां पोतून बायल येयलें जाल्यार हाल म्हणलें हाव आर यू म्हणलें आनी कांय सांगनाका म्हणलें सो जालें एंड देन यू नो आतां हांव मागीर हांव आतां कामा वता न्हू एवरी टायम हांव ताका उलो मारता हाय वॉरन म्हणून अशें करून पोरसान जाप करता एंड आय कूड म्हाका दिसती पडपा लागली चेंज कितकोन हें जाता म्हणजे तो जेजू नांव घेता चोय आनी हांवें ताका फकत म्हणलें तूं फकत तुका दिसभर थेरपीज आसताय जाल्यार फकत जेजू नांव घे आतां तो काल डिस्चार्ज जालो लायक मुगे लास्ट नायट आहा हांव पोतून गेलें ताचे पयलीं आनी ताका सांगिल्लें तूं आतां हाल वचपाचो घरा सगळें बरें जालें जिजसान तुका बरो केलो आनी आनी आतां म्हणलें कांय चिंत नाका कॅन्सर 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 कोण चिंत नाका म्हूण सांगिल्लें तूं जिजस 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 म्हण खुशाल जा म्हूण सांगिल्लें मागीर सो तो म्हणपा लागलो यू थिंक सो हांवें म्हणलें आय से सो वॉट एवर आय से सो इज हॅपनिंग सो म्हणलें सो यू नो प्रेज गॉड एंड होरें हांव सो हे भाशेन चोयलें म्हणटरी आमकां आमगे मनान वचून जाता आनी आमी म्हणटाय वाव गॉड इज सो गूड सो गूड सो या तागे होप नासलो ताका आनी उबो रावपा जायनासलोलें आनी तो मातशें मोठो सो प्रेज गॉड एंड जॉयफुली गेलो आसतलो घरा बट प्रेज गॉड ऑल ग्लोरी टू गॉड यू नो थँक यू जीसस प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगा जेजू जेजू कारगा कारका प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड आनी कोण आहा जीसस थँक यू जीसस हेलो प्रेज गॉड कम ऑन कितें पूण उगडास येतलो म्हाका दिसता आमच्या बाय मारियांक कामाक वचपाक इतले त्रास ती बगुन्यान जितले तिका त्रास भोगता आतां सगल्यांक विचारपाक टेस्टमनी हा वो ना ती Praise God. तिका कसलेंय काम दी ती म्हणटली हांव कोत्ता पूण हें आतां सगल्यांक आपोवपाक अरे सांगात कितें तरी सांगात कितें तरी घडलां तुमच्या जिवितान सांगात सांगात प्रेज गॉड चुचरे तरी धर आमच्या बाय मारियाचे ती आतां इतली कामाची येयल्या थकोन थकोन ती ती भुरगी न्ही ती शामाय तिका आतां नातवां आहात बी सगळी तुमी आतां तिचेर कांय तरी काकूत दाखयनात ती आपली हा विचारता सगल्यांक तुमकां कोण दितलो कोणाची टेस्टमनी हाय आनी कोण ना आतां सांगपाक जेजू कारगा देव बरें करूं बावा जेजू कारका काय बरें सिस्टम मरे ह्या वयर काडटा प्रेज गॉड थँक यू जीसस आयज आमच्या तो उगडास आयलो Praise Jesus. प्रेज जीसस पप्पाच्या पिटर आतां बरो जालो बायक बी चलयता आनी कामां वचपा लागला शॉपार म्हूण हांव जेजू आर्गान दिता Praise God. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड Praise God. आर्गान जेजू केद व्हडली टेस्टिमनी प्रेज जीसस Thank you, Holy प्रेज Spirit. गॉड जीसस कोण हो पिटर आंताव No, to go, brother, then testimony. Papa's husband, brother. जेजू कारगा जेजू Yeah, कारगा he had a stroke, remember? येस 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 Stroke जेजू म्हणल्यार कारगा व्हडली सांगिल्लें आसतलें स्ट्रोक जाला ताका चलपा जायना ताका हें जायना नाव शी सेयिंग तो बायक घेवन कामां वचपा लागलो बाय पपेच्यो आमकां मातशी सगळी खबर सांग पत्तून मातशी प्लीज
बिश्टें सांगपाचें न्ही की आतां तो आतां गाडी चलयता आमी जाणा ताची परिस्थिती कितली आसली वायट कितें तुमी आमकां प्रोसेस मातसो सांग की कशे भाशेन तुमी झगडीं केल्या न्ही सोयताना बरोबर जीजस ब्रदर होय तेका न्हू स्ट्रोक येयलो ते दोना स्ट्रोक येयलो ते दोना हांव जेचुके नांव घेतालें आनी हांवें तेदो टेस्टिमनी दिलोली थंय म्हणजे तो स्ट्रोक येयलो ते दोना हांवें इतलें म्हणटालें आनी गेले ते पाटी सांगलो चोय गेले ते तूं वेनिसडे उलयता आसतना सांगलो एक स्क्रिप्चर जेसू मोग कोत म्हणून मोग कोता म्हणलो म्हाका दासना सारकें तेश John कोन्न हांव 17:26, isn't it? जेजू हांव तुजो मोग कोत्तां हांव कितें म्हणटा सिस्टर ब्रदर तेका म्हणजे पयलो तेका स्टार्टींग हांवें कितें म्हण तेका थँक्यू जिजस ना एश म्हणलें Spirit of the Lord is upon Peter and thank you Jesus you filled him with your love हे हांव म्हणीत आहलोलें आनी जेसून तो होरे मोग दाखयलो तेका कित कोन्न हांव तो बरो ना जालो ते दोना सगळीं म्हाका पावली आनी तेका हॉस्पिटलां व्हरपा आनी हांवें तें सांगलोलें टेस्टमनी पयली दिलोली म्हणजे आनी कितें जालें तो सारको अनकॉन्शियस जाल्लो आनी ते अनकॉन्शियस जालो म्हाका खबर ना हांव तेका उठयलो आरे तूं कितें जालां कितें तोंडांतल्यान लाळ कोटा तेगेल्या आनी म्हाका तें मातशें कळ्ळें स्ट्रोक येता म्हण तेका मागीर हांवें म्हणटा फ्रेंडाक फोन केलो आनी हांवें म्हळें आनी हांव तेका म्हणटा स्पिरीट ऑफ द Reception by of Jesus by the blood of sister Bon Zata. ऐकू येना सिस्टर Ateta. ते हांव जेसू तुगे रोगतान तेका तो बरो जालो एश कोन्न हांव म्हणटालें म्हणीत आहलोलें आनी मागीर हांवें तेगे फ्रेंडाक फोन केलो तेशें तेणें गाडी धाडली म्हणजे हांवें ते नंबर दी कोणा गेलो आनी तो येयलो गाडी घेवन येयलो आनी मागीर तेका व्हरोंक जायना जालें कित्याक तो तेका कांय खबर ना न्हू म्हाका खबर ना तेका उठोवंकूय जायना आहलोलें पयलीं जाय त्रास जाल्ले तेका आनी पांय दुखता तेगेलो आनी पांय दुखता म्हूण तेणें कितें जालें न्हिदूय पोणालो आनी ब्रदर 2 घोवायक्यो आहाय मुगे हितून तेन्नू सोरो सोडलो Praise God. सारको जेजू तें कारगां जेजूको जेजू कारगां ही व्हडली टेस्टिमनी हांवें कितें म्हणलें एक दीस कितें जालें तो म्हाका उदक भरून दवरूंक लायतालो बॉटलां फ्रिजीन दवरतालें ना बेश्टें एक दीस हांवें म्हळें जेसू तुगे हांव रगत घातां आनी ते सोर्या तेगे जिवितान केसलो अधिकार आसपाना मुसोर हें तुगे रगत अशें म्हण हांवें म्हणलें आनी एक 4 दिसान कितें जालें तेगे पांय एकदम चड दुखतालो आनी तेणें सातिस्मार रेतीर चोयतात आनी तेणें कितें म्हळें तेणें म्हणून खंय जेसू मुगे पांय बरो कर हांव पूण सोरो सोट म्हूण फ्रायडे ते ते दीस तेणें म्हळ्यान तेगे तेन्ना तेगे भावार्थान तेगे बरो जालो तेगे दूख गेलो तेगे इतू पांयां फोडाफोड मारता ती बरी जाली कित्याक तो सोदां म्हाका म्हणटालो तूं आपणाक कितें सांग सोर सोड म्हूण आपणाक सांगनाक म्हूण आनी हांव जेसू आर्गां तेगे पांयां दूख ते सोर्याकू लागून येयलो आसतली मागीर तेणें तो सोर सोड 4 दिसान तेका तो हें जालो स्ट्रोक येयलो फ्रायडे तेका तेणें सोर सोडा फ्रायडे सॅटरडे संडे मांडे ट्यूजडे हो म्हाका कितें म्हणपा लागलो आनी तेका न्हीद पोना जाली कित्याक तेणें जुक्को सोर सोडली न्हिदूय पोनाहलो तो म्हणपाक लागलो आपणाक न्हीद येता आपणाक तूं उठाय नाका म्हूण आपूण न्हिदोच म्हणपा लागलो हांवें म्हळें बरें अशें म्हूण सांगिल्लें मागीर तेका तेच करपा उठोत हो जागो आहा म्हूण चोयलो हांवें तेच कोत्रे म्हळ्यार कोरया म्हणपा लागलो आनी ते दोनांक तेका कितें जातालें कितें जाता तेकाय सांगो कळना आनी म्हाकाय ती कळना तो कितें कोतालो अशें को गरम जाल्ल्या भाशेन टी शर्ट वयर काडटा सकयल देंवयता वयर आनी बाबा चेड्या बोले चेड तेज बोले न्हिदोना आसलो तेकाय कितें म्हणटा आनी हांवें म्हळें मागीर अशें करपा लागलो मागीर तें स्टार्ट जालें हेको म्हणूंक जायना जालो तें करूंक जायना जालो मागीर हांवें म्हळें आरे तुका जायना तूं कोनाक म्हूण सांगिल्लें हांव एकटें कोत म्हूण सांगिल्लें आनी न्हिदो जा न्हीद म्हूण सांगिल्लें तूं न्हिदेत जाल्यार कोत जाल्यार सारको कर आनी तेगे न्हू तेच कितें तो कोता एक मागणें जाल्यार तेगे हांव तरी तितू इंट्रस्टान तेगे सारकें इंट्रस्टान करपाचें म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें कितें तरी हेको जायना असो न्हिदेंत आसतलें अशें म्हण
आनी हांवें एकल्यानूच टेस्ट कंप्लीट केलो आनी मागीर टेस्ट जाल म्हणटरी खबर जाली म्हणजे हो कित कोत म्हूण म्हाका कळना तेगेलें एशें कोन्न बेडशीटां धुवन एशें कोन्न गोड दवरलें एशें कोन्न आनी टर्न जालो हांवें कित म्हळें कित जात रे तुका म्हळें उठायलो आनी हाटीत मुगे दोनी दिमी तेंकयलो आनी बसयलो तेका आनी हांवें म्हळें जेसू हांव तुका तुज्या हातान घात म्हूण सांगिल्लें आनी तेशें म्हळें Spirit of the Lord is upon Peter. Thank you, Jesus. You filled him with your love. हें म्हणीत रावलो आनी तुज्या रोगतान तुवें तेका बोर केलो अशें बी म्हळें आनी मागीर हांवें म्हगे फ्रेंडा फोन केलो हांवें म्हळें कादीत मातशें पडून डॉक्टराक पडटलो पिटर कित्याक तेका जायना तेका हॉस्पिटलांत व्हरोंक पडटलो डॉक्टराक बोले म्हळ्यार तें म्हणपा लागलें हांव पूण कोणागे नंबर दिता ड्रायव्हराक गेलो हांवें म्हळें बरें तुमचे गाडये नंबर दिता बरें म्हळें मागीर तेणें नंबर धाड म्हाका मागीर त्या भुरग्याक फोन केलो आनी तेणें आनी कोणाक धाडल्या आनी म्हगे फ्रेंडान आनी एक भुरग्याक धाडलो कित्याक तेका म्हाका हेल्पाक धाडलें तेणें मागीर तो येयलो तशें तो म्हणपा लागलो तेका व्हरों जावपाना आमकोडे गाडयेन तेका एम्बुलंसाक आपय एम्बुलंसा आपयलें आनी फोन केलो एम्बुलंस येयलें तेदोन देखून तेका तो अनकॉन्शियस आहा म्हाका खबर ना हो कितें म्हणटा हांव म्हणटा आरे होगो राव कितें उलयता अशें म्हूण मागीर जालें मागीर जेजू न्हू चोय म्हाका कितू आंज बोड्या भाशेन मनशान धाडलें तो कितें जालें तो ड्रायव्हर एक आहलोलो ते भुरगो एक आहलो आनी एम्बुलंसा एक भुरगो आहलोलो ड्रायव्हर आनी तो आमी गाडी हाडलो तो ड्रायव्हर आनी तो भुरगो आनी आमगे नेबर 4 जाणां तेका आमगे वयर रावताय फ्लॅटान तेणें तेका अशें करून बेडशीटू उबायल वयलो आनी एम्बुलंसाक घायलो आनी हांवें कितें म्हळें म्हाका प्रायवेट व्हरोंक जाय आहलें तेका डॉक्टराक तूं मोतोली अशें म्हणपा लागोली हांव मोताय तुम डॉक्टराक उलयलां हांवें सांगलें ना तूं केन्ना गेल थिंगा हांवें म्हणना मागीर तें म्हणपा लागलो हांव मोताय सिस्टर आहा नर्स आहलो ती म्हणपा लागोली हांव मोताय पूण तुका तर पोतून धाडलें आमी थिंगसोन व्हरपाना म्हणपा लागोली हांवें म्हळें बरें हांव म्हळें बरें तुम थिंगा तुमकू व्हराय डिस्ट्रिक्टांकूय आनी हांवें स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन डॉक्टर म्हणीत रावलें सायबा जेजू उल मारीत रावलें जेजूक आनी मागीर हॉस्पिटलां वयली तेका हॉस्पिटलां वता तेका सगळे डॉक्टरान बरे भाशेन म्हणजे दुसऱ्यान देखून दोन तेका पयली ट्रिटमेंट दिलो ते म्हाका विचारलें तें कितें जालें अशें जालें म्हूण सांगिल्लें आनी थिंग वयता म्हळ्यार मुगे भयणी हांवें फोन केलो भयण मुगे भयणीगे भुरगीं मागीर सगळीं येयलीं तेंकां हांवें चोयन हांव हुशार जालें कित्याक म्हाका कोण ना हांव एकटें आहलें आनी मुगे चेडोय घरा एकटो आहलोलो तेका एकट्या सोन हांव हॉस्पिटलां आयलोलें मागीर मुगे भाव चेड्या बोले येयलो आनी ती थिंग हॉस्पिटलां आयली आनी डॉक्टरान तेका चार्जा सगळो ट्रिटमेंट केलो आनी स्कॅनिंग बी केलें मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो भिनाका तेका मातशें ब्लड क्लॉट जालो आहा बरो जाता आनी एकोदान तेगे हातांनी पांय हें जातालो कोटाले तेगे एक जोड जायन येयलो हातांनी पांय मागीर हांवें म्हणलें जेजू हांव तुज्या हातीन घात म्हळें आनी जेजूचे हितू भावार दवरलो आनी हांव बरें ब्रदर हितू जॉयन जायन म्हाका जायत बरपण मेळ्ळा आनी कितें एशें कोन्न जेजूको मागो तें म्हाका मेळटा एक पार स्क्रिप्चर देखून उगडास येयना जाल्यार जेजूचें नांव देखून घेयल्यार जेजू पावता मागीर सगळो ट्रिटमेंट मागीर तेका घायलें हितू वयलो वोडा व्हरोंकू ना तेका थिंगा दवरलो मागीर हांव येयलें घरा चेड्या बोले आनी मागीर तेजे बोले मुगे भयणीगे चेडा आनी भयण रावली पूण तेका कांय खबर आसना दीस बोतो राती बोतो अनकॉन्शियस आहलो मागीर सकाळीं मागीर तेका थिंगा येयलो आनी मुगे भयण म्हणटा तेणें चोयलें मुस तेका कांय जायना म्हूण तेणें म्हणून जेजू आनी कितें जातोलें कित्याक मुगे चेडे घरा आनी सकाळीं उठल्याकूय तो उठोलो आनी सोमतो बसलो आनी तेका खबर ना पूण घरा आहलो तो हिंग कितें कोन्न पावलो तो सारको नेरोज जाला आनी कितें करपा मस्तीपण करपा लागलो मागीर तेणें मुगे भयणीन व्हिडियो कॉल कोन्न म्हाका दिलें आनी हांवें मागीर सांगलें तेका चोय तुका एशें कोन्न हॉस्पिटलां हाडलो तूं आनी बरे भाशेन राव कांय कोन्ना आनी मुगे भयण म्हणपा लागलो हितू हुशार जालो तो कित्याक उठोन चोलो लागलो सोमतो आनी तेगे हात पांय सारके आहाय म्हूण जेजू हांव आर्गां दिता कित्याक जेजून म्हाका दाखयलें तो बरो आहा म्हूण मागीर तेगे पांयो हांवें जोड जालो पूण
तितून तेका जेसून निवाडलो स्ट्रोकान तुलो आनी तो पांय तेगे पयलीं कितें आहलो तेगे स्टार्ट जालें तेगेलें आनी ते जेजू सार बरो केलो पूण ते पांयां लागून मागीर इन्फेक्शन डॉक्टर म्हणपाक ताका इन्फेक्शन जालो ह्या पांयां ते मागीर 8 दिसान तो घरा येयलो मागीर तेका स्लो स्लो चलो मागीर सिस्टर मारियान फोन केलो तेका सिस्टर मारियाको जायत उलयलो तो आनी जायत सांगिल्लें तेणें आपूण सोर सोडो आपूण एश जालें तेश जालें आनी आपणागे पांय दुखोता करपा लागलो मागीर सिस्टरीन सांगिल्लें तेका कितें म्हणपा तें पूण जेजूचे बाळ जेजून बरो केलो आनी प्रे केलो तेजेर प्रे केलो तशें ते दीस तेणें पांय सारको लायन चलोन कॉमेस केलें ते दीस ना पांयां पांये सारको दूख गेलो म्हणपा लागलें म्हणजे दूख गेलो म्हणपा लागलो पांयांची आनी मागीर बरो जालो तो तितूलो एक 8 दिसान घराको येयना 8 दिसान मागीर चलोंक लागलो सारको एश कोन्न मागीर हात दुखता एक हात मातशें दुखता तेगे सगळें पूण तें कितें जातालें टेंशन जालें आपणाको बायक चलोवपा जायना आनी जायना आमी जेजू तुगे सगळें तुका देवा जेजून तितून निवाडलो आनी हें तुलोय तुका बरो कोता तूं टेंशन घेयनाक म्हूण जेजू केन्ना आमगेन आनी दादर तो आपणागे बायक चलोवन वयता आनी हांवें डॉक्टरागे अपॉयंटमेंट देखून गेलो आपणाको जायना घुंवळ येता म्हणटा तो पूण हांवें सांगलें तूं बरो जातो पूण नंबर बी गेलो पळय अपॉयंटमेंट गेलो पूण ते डॉक्टरा बोले देखून वोसों पडना तेका बरो जालो तो सारको आनी आतां तो बायक चलोवन वयता शॉपाचेर टेलर आर्गन जेजू कारगां जेजू कारगां हांव खरें म्हणल्यार तुजी टेस्टमनी जी आतां आयकल्या ताजे वरवीं म्हाका कळोन येता ही टेस्टमनी जावन आसा मोगाची टेस्टमनी Amen. Praise God. खरें म्हणल्यार ही जावन आसा मोगाची टेस्टमनी कित्याक जाणाय हांव तुमकां खरेंच सांगता ही ही आमची बाय परपेच्युअन जी आतां टेस्टमनी दिल्या त्या टेस्टमनी आमकां कळोन येता की ती आपल्या गोरकाराचो इतलो मोग करता की तिणें जें करूंक जाय आसलें प्रायवेट ओ पब्लीक ओ खंयसर व्हरोंक जाय आसलें कितें करूंक जाय आसलें मागणें करूंक जाय आसलें कोणाक आपोवंक जाय आसलो तें सगलें केलें आनी ही टेस्टमनी ही जी गोवायकी आमी आतांच आयकल्या ही हांव खरें म्हणल्यार आख्खी आयकोतालो एकूच आमच्यान उतर म्हणूंक जाता ही जावन आसा मोगाची टेस्टमनी जेन्ना मोग हा एक बायलेक आपल्या गोरकाराक आपल्या बायलेक मोग हा तेन्ना देव तर हाच आमचो पूण जेन्ना आमचो मोग हा आमच्या गोरकाराक आमच्या भुरग्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या भाव भयणांक थंयसर देव हा आनी जेन्ना देव हा थंयसर अजाबा आनी मिलाग्री जाता आनी देखून ह्या आमच्या बाय पेपेराचो गोरकार आतां गाडी चलयता ही फकत मोगा वरवीं जेजू कारगां is the story of जेजू love, कारकन a testimony of love. जेजू कारगां Praise God. जेजू देव बरें कारकन करूं बाय पेट्यो आमकां ही गोवायकी तुवें शेअर केली म्हणून जेजू कारगां जेजू कारगां जेजू कारगां Praise God. आणि कोण हा? Praise Jesus. Praise God. Okay, brother, over to you. कॉमेस्कर म्हणटा इतले बेगीन आं Praise Jesus. आनी कोण टेस्टमनी ना आयज बुधवार म्हणटकच आयज सडनली म्हाका ग्रास येयलो आयज आमगे देवा उतराचो दीस म्हणून आनी आयज मुगे मायची घरा सायबीन आनी म्हाका म्हणूंक लागली सायबीन यो हांवें म्हणलें हांव येयना मातशी ती रागा जाली येयना म्हणून हांवें म्हणलें ना येयना म्हणलें पावना कित्याक मागीर म्हाका ग्रास येयलो आयज देवाच्या उतराचो दीस सो म्हणलें हांव येयना आनी हांव वचनासतना रावलें कित्याक मुगे देवा उतर पयलें Praise थँक God. यू जेजू जीसस कारगां जेजू प्रेज कारगां गॉड थँक यू जीसस जेजू कारगां जेजू कारगां जेजू कारगां आनी कोण ना टेस्टमनी दिवपाक बरें आमी कॉमेस करया शिकवण हांव आयज तुमकां एक
अशी शिकवण दिता आमी ह्या दिसांनी निमाण्या दिसाची आमी शिकवण दिताले हांव वय की ना निमाण्या दिसांनी कितें घडटलें पूण हांव चिंतालो की ह्या निमाण्या दिसांनी आमी तयारी कोत्ता जाल्यार व्हडली तयारी आमची कशी जावंक जाय हांव विचारता तुमकां आमची व्हडली तयारी म्हणची कसली आसूंक जाय तुमकां कितें दिसता म्हज्या भयणीनो व्हडली तयारी आमी करूंक जाय जाल्यार खंयची जावन आसा आमची व्हडली तयारी ह्या निमाण्या दिसांनी आत्म्याची फकत आत्म्याची मनाची नवसनी मन बदलण्याची हे मन आनी बदलण्याची आनी उतर समजिकायची आनी ताची जाणवायेन वाडपाची ते जालें आमच्या मनाची हय हय आनी कसली आतां समजा पळय आतां आमच्या गोंयांत आतां फुडल्या म्हयन्यांनी आतां ऑक्टोबर जालो डिसेंबरान आतां एक्सपोजिशन आहा वय की ना फुडल्या होय म्हयन्यांत तें हय डिसेंबरान आनी डिसेंबरान हें एक्सपोजिशन 10 वर्सांनी जाता म्हणून खूब तयारी जाता वय की ना आमच्या हय गोंयच्या साहेबाचें जी कूड आतां सगळ्यांक दाखयतली एक्सपोजिशन म्हणटात तें आनी आतां हांव पळयतां की हांगा इगोर्जेन एक कमिटी केल्या खूब पाद्री भावुरतात कशे भाशेन लोकांक येवकार दिवपाक कशे भाशेन ते बासिलिका बरें करपाक कॅथिड्रल कशें करपाक कशे भाशेन आमच्या दिसर सेमिनार करूंक जाता आनी सगळी तयारी चलता मागीर गव्हर्मेंटूय आतां चिंता कशे भाशेन तांकां चड दुडू मेवतले कित्याक लोक भायलो येतलो हय आतां एअरपोर्टा कडेन थंयसर कशे भाशेन आराजात करूंक जाय आनी कशे भाशेन टुरिजम करूंक जाय कशे भाशेन हॉटेलाचो लोक बी इतलो काम करता कित्याक लोक हॉटेलांनी रावतलो मागीर बाकीचे लोक जे वाती विकतात आनी पानवेल हे सगळे रिलिजियस आयटम विकतात तेय आतां चिंतात आरे बाबा इतलो लोक येतलो जाल्यार आमी आतां मातशें सगळें आमचें मॅन्युफॅक्चरींग कमेर्स करया सगलो लोक आतां ह्या दिसांनी तयारी करता कित्याक तयारीन आसात चिंता की आतां आतां पळय डिसेंबराच्या म्हयन्यान 10 वर्सांनी ही एक्सपोजिशन जें आहा आतां गोंयच्या साहेबाचें कूड सगळ्यांक दाखयतले आतां हांव विचारता तुमकां ती कूड आतां कितलीं वर्सां जाली काबार जावन गेली सान फ्रांसिस गेलो आमचो गोंयचो साहेब आतां मरोन गेलो पूण ताची कूड उरली तेचे कुडीक पळोवपाक त्या मेलेले कुडीक पळोवपाक तुमी पळयतात आतां कितली तयारी जाता ती सारकें हय येस हांव ब्रदर विचारता तुमकां हय मातशें तुमी म्हजे रागार जायनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता तें कित्याक आमी म्हणटा आमचो गोंयचो साहेब आमच्या गोंयचो साहेब तो राखून दवरता आनी हांगा आहा म्हणून आतां गोंयांक कांय जावंक ना सगळे कडेन इतलें जाता आमचो गोंयचो साहेब आमकां राखता हें आमचे मनांनी चलता आनी मागीर आमी कांतारूय करता सायबा ना कितें सान फ्रांसीस शायरा मागीर तें कांतार आहा न्ही तें हय कांतार हय म्हणटच ब्रदर आतां ह्या 10 वर्सांनी एक्सपोजिशन आहा म्हणून इतली तयारी चलता खूब तयारी चलता खूब लोक भायलो येतलो खूब लोक आतां गोंया आपले आपले सगळी तयारी चलता पूण हांव विचारता म्हज्या भाव भयणीनो ह्या निमाण्या दिसांनी आमची व्हडली तयारी कसली जावंक जाय खंयची तयारी जावंक जाय आनी तयारी कोणाक जावंक जाय जे जेजून विचारून बरोवन दवरलेले हा पवित्र पुस्तकाचेर ताचेर आमी नियाळ करूं सारकें पवित्र पुस्तकाचेर तें बरें आहा पूण आमी तयारी कोणाक कोत्ता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची माण जेजूच्या येण्याची पोत्तून येण्याची वय सारकी बाय फ्लायन सांगलें जेजू पोत्तून येवपाचो आसा आनी आमी ताका येवकार दिवपाक आमी तयारी कोत्ता सारकें हय सारकें की ना कित्याक म्हज्या भाव भयणीनो आयकात 2000 वर्सां पयलीं जेजू एका बालकाच्या रुपान ह्या संवसारान येयलो सारकें
Yes, आंकवाद brother. मोरीच्या कुसव्यान तो ताणें ताणें आंकवाद मोरीच्या कुसव्यान तो जल्मलो आणि आज बोडे गाब्रिएल मोरे कडेन येवन सांगलें की तूं आवय जातली म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येवपाचो आसलो म्हणून तुमकां दिसता कितले दीस पयलीं देवान सांगलेलें? कितले दीस पयलीं सांगलेलें? जायते पयलें. सुमार 700 वर्सां पयलीं हय. इसायास प्रवाद्यान बरयलेलें की एक आंकवार बायल जल्म दितली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताचें नांव इमॅन्युअल म्हणजे देव आमच्या सांगात आहा अशें म्हूण ताका नांव दितली. 700 वर्सां पयलीं. आनी 700 वर्सां पयलीं जे इसायास प्रवादान सांगलें, मिकान सांगलें, जेरमायन सांगलें, मालाकीन सांगलें, सगळ्या प्रवादीन सांगलें, हे 700-800 वर्सां जाल्या उपरांत आज बोडगो गाब्रिएल मोरयेशी येयलो आनी मोरयेक सांगलें, तूं आतां गोरबेज जातली, तूं जावन आसा एक आंकवार बायल, तूं एका पुताक जल्म दितली. आनी शेकी 9 म्हयने जाल्या उपरांत मोरीच्या कुसव्यान जेजू जल्मलो आनी तो ह्या संवसारान येयलो. पूण भाव भयणीनो, ही जी तयारी 700-800 वर्सांची पयलीं आसूंक जाय आसली, ती देवान प्रवादी वरवीं लोकांक सांगून, प्रवाद्यांक धाडून, याज्ञिकाक सांगून, लोकांक कायदो दिवन आतां ह्या पेणकेच्या पेणके लोकांक तयार करून शेकी जेजू ह्या संवसारान येयलो. आनी जेजू पोत्तून वेच्या आदीं, संवसार सोडून पोत्तून बापाशी वेच्या आदीं ताणें आमकां कितें सांगलें की तो पोत्तून येतलो म्हणून. तो होय. पोत्तून येतलो म्हणून. आतां 2000 वर्सां पयलीं ताणें सांगलेलें की तो पोत्तून येतलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जें देवान 700-800 वर्सां सांगलेलें पयलीं प्रवादी वरवीं, तें आतां घडोवन येयलें 800 वर्सां उपरांत, जेन्ना आंकवार मोरीच्या कुसव्यान जेजू जल्मलो. आतां 2000 वर्सां जालीं आनी जेजून आमकां सांगलां की तो पोत्तून येतलो म्हणून. म्हणून आतां जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाच्या उतराची आमकां सोजमणी मेळटा, आमकां कळोन येता की आतां जेजूच्या येण्याचो वेळ एकदम लागीं पावला. एकदम लागीं पावला. आनी देखून आमची तयारी जावंक जाय जेजूच्या पोत्तून येण्याची, नातालांची न्हय. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताची गोंयच्या सायबाची कूड थंयसर भायर सभे माजार सगळ्यांक पळोवपाक, ती तयारी न्हय. आमच्या जल्माच्या दिसाची न्हय. जेजूच्या जल्माच्या दिसाची न्हय. फुडल्या वर्सा कोरेजमाच्या वेळार आमी लेंत कोत्ता, ती तयारी न्हय. पूण आमची तयारी जावंक जाय जेजूच्या पोत्तून येण्याची. म्हणटच आमी आतां जाणा जाल्यार की जेजून सांगलां पोत्तून येतलो आनी पवित्र पुस्तकां वरवीं आमी जेन्ना शिकता आनी आमी काळ पळयता, आतां आमकां कळोन येता की जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, झुजां जातलीं, वर्ल्ड वॉर जातलो, व्हायरस येतले, हजारांनी लोक मरतलो, हें आतां इतलें लागीं पावलां. तुम्ही मानतात हांव कितें सांगता तें? Yes, brother. समजता तुमकां? वय brother. देवान सांगलां आमकां तो पोत्तून येतलो म्हणून, आनी जेजू पोत्तून येवच्या आदीं कितें घडटलें तें आमकां सांगलां. आनी आमी पळयता की आमच्या संवसारान ह्या वेळार हांव जेन्ना उलयतां, ह्या वेळार तुमी जाणो की 3रे वर्ल्ड वॉर थोड्या दिसांनी कॉमेस जावपाचें आहा. Third World War is about to begin. तुम्ही जाणो मुझे भाव भयणीनो, हांव नको तुम्ही देवाचें उतर, हांव तुमकां सांगिना की तुमकां न्यूज पळोवपाक जाय, ओ तुम्ही न्यूज पेपराचेर वाचूंक जाय, ओ तुम्ही टीव्हीचेर पळोवंक जाय. पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणें आमकां कळोन येता की आतां जें घडटलें ह्या संवसाराचेर एकदम वायट घडपाचें आहा. आनी आमी
फकत हे वायट घडटले म्हणून आमी आमी सरप्रायज जावंक ना न्हू आमी म्हणटा अरे हें कितें जाता पूण आमकां देवाच्या पवित्र पुस्तकाचेर जें बरोवन दवरलां ताचेर आमकां कळोन येता की जेजू आतां परतून येवपाचो आसा तें एकदम लागीं पावलां. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? आमी सगळीं आयकतात? होय ब्रदर. हें आतां बेगीन घडपाचें आहा जाल्यार आमी जी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी जी म्हणटा क्रिस्तांव, आमी जी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार, आमची तयारी एकदम घट जावपाची आसूंक जाय, वय की ना? आमची तयारी एकदम घट जावंक जाय, आमची तयारी एकदम फोर्सान आसूंक जाय. म्हणटच हांव विचारतां तुमकां, आमी आतां जेजूच्या परतून येण्याची तयारी करता सारकें? म्हणटच आमी जेजूच्या परतून येण्याची तयारी करता जाल्यार आमी कसली तयारी करूंक जाय? जेजूच्या परतून येण्याची सारकी, पूण आमी आतां तयारी कसली करूंक जाय जेजूच्या परतून येण्याची? आमची तयारी कशी जावंक जाय? कोण म्हाका सांगूंक शकता? तुम्ही म्हणलें जेन्ना प्रश्न विचारलो तुम्ही म्हणलें आमच्या आत्म्याची, आमच्या मनाची आनी आमच्या कुडीची पासून. कित्याक हांवें तुमकां सांगलेलें कालचे फावटी हांव नोको कालचे फावटी सांगलेलें हो तुमकां 2 बुधवार पयलीं हांवें सांगलेलें पयली चिट्ट तेसलोनिकारांक 5:5-23 ताजेर आमी 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 नियाळ करुया आनी ताजे उपरांत कसली तयारी आमी करूंक जाय ती आमी पळोवया. पयली चीट पावलुची तेसलोनिकारांक 5:5-23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. शांती दिता तो देव आमचे. Praise God. वाचूया. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूंक आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचे आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी वेरीत सांबाळूं. आमेन. जेजू कारगां म्हणटच देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचे आख्खे जिवीत कितें आमचे आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत चुकी विरेत आमी सांबाळूंक. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू येतलो तेन्ना आमी फकत आमच्या आत्म्यान आनी आमच्या जिवितान फकत न्हय पूण आमच्या कुडीनूय आमी चुकी विरेत आमी सांबाळून रावूंक एकदम गरजेचें. इंग्लिशीन म्हणटा वी नीड टू बी सॅन्टिफायड इन स्पिरीट, सोल अँड बॉडी. पावलो इंग्लिशच्या बायबलीन म्हणटा वी नीड टू बी रेडी, स्पिरीट, सोल अँड बॉडी टू बी केप्ट ब्लेमलेस. चुकी विरेत आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडींत आमी चुकी विरेत सांबाळून रावूंक जेजूच्या येण्याची तयारी आमी करपाक एकदम गरजेची. जेजू कारगां. म्हणटच भाव भयणीनो, हें उतर आमकां सांगता की आमी जावन आसा एक आत्मो, ह्या आत्म्यान जावन आसा आमचो एक मन आमचें जिवीत आनी हें मन हो जिवीत जियेता एके कुडीन. म्हणटच आमी जावन आसा एक आत्मो, आमी जावन आसा एक मन आनी आमी जावन आसा एक कूड. म्हणटच आमची तयारी तिनी वाटेनी आसपाक एकदम गरजेची.
जेजू कारगा, जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God. म्हणटच भाव भयणीनो, आमचे मागणे, आमचे मागणे 3 भाशेचे आसपाचे. कित्याक आमी जेन्ना मागणी कोत्ता, आमी आमी उतरां उलयता, वय की ना? आमी जेन्ना मागणी कोत्ता, आमी उतरांनी मागणी कोत्ता, सारकें न्हय? होय. होय ब्रदर. आतां समजा आतां आमची क्लास सुरवात जाली, आमची बायक मारिया कितें म्हणटा सगळ्यांक सांगता, अरे कोण मागणी कोत्तलो, ओपनिंग प्रेयर कोण करतलो, मागीर क्लोजींग प्रेयर कोण करतलो. आमी जेन्ना मागणी कोत्ता, आमी उतरांनी कोत्ता, सारकें? येस ब्रदर. मातशें चोत्रायन आयकात. तुमी हें शिकोवन आयकलां जाल्यार हांव नोको, पूण आयज पवित्र आत्मा आमकां कितें नवें शिकोवंक सोदता. म्हणटच मातशी तुमी जेवणाक बसल्यात जाल्यार आनी तुमचे फामील तुमचे बरोबर बसल्या जाल्यार तुमी उलयता जाल्यार टिचर कोण म्हणटा, हो कोण रे, कोण सांगता तुमकां, कोण उलयता हो, आनी तुमचे बरोबर भासाभास चलता जाल्यार आनी तुमी मातशी चोत्रायन सगळ्यांक आयक म्हणात आनी मातशी चोत्राय म्हजेच दवरात आनी हांव कितें सांगता तें दवरात. जेजू कारगां, जेजू कारगा. जेजू कारगां. जेजू कारगा. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणी करपाक बसता, आमी आमचें तोंड उक्तें कोत्ता, सारकें? होय. आमी तेर्स कोत्ता, आमी नोवेनां कोत्ता, आमी मिसाक वेता, लादाई करता, आमच्या बाबा म्हणटा, नमान मोरये म्हणटा, स्क्रिप्चर वाचता, कितें तरी आमी आमच्या तोंडांतल्यान आमी कोत्ता. आनी हें जावन आसा, हें आमचें जावन आसा पयलें मागणें, ओतम्याशी आमचें मागणें, द प्रेयर विच इज थ्रू आवर स्पिरीट. कित्याक जें आमी आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलयता, मागणी कोत्ता, तें जावन आसा आमच्या ओतम्याचें मागणें. इट्स अ प्रेयर मेड इन द स्पिरीट. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना हांव तुमचे कडेन कितें उलयतां, तुमच्यान हांव कितें उलयतां तें तुमकां दिसता? हांव ना. विचारता तुमकां कितें म्हज्या तोंडांतलें कितें भायर सुट्टा हें दिसता? नो. ना, ना. फकत आवाज आयकतात, वय की ना? होय होय. ब्रदर. हांव कितें उतरां उलयतां ती तुमकां दिसना तुमच्या दोळ्यांनी, पूण तुमकां कान आहा म्हणून हांव कितें सांगता तें तुमकां आयकता. सो होय. म्हजी उतरां, इन इंग्लिशीन म्हणटा ताका, माय वर्ड्स आर स्पिरिच्युअल बिईंग्स, स्पिरिच्युअल कंटेनर्स. म्हणजे म्हजी उतरां जावन आसा ओतम्याची. ओतमो, कित्याक हे उतरां जीं उलयता हांव ती दिसनान, ती कितें हाका कोपान वचनान, पूण ती आमकां आयकोंक मेळटात. पूण जीं हांव उतरां उलयतां ती बिश्टी पिड्यार जायना, ती एका एका स्पिरिच्युअल संवसारान, इन अ स्पिरिच्युअल वर्ल्ड इट इज बींग पिक्ड अप. म्हणजे म्हजी उतरां आत्मीक. खंयसर तरी वेतात, कोणाच्या कानान वेतात, कित्याक ती जावन आसा एक कितें म्हणटात तें ओतम्याची आत्मीक उतरां. आत्मीक रेल्मांतल्यान. आत्मीक रेल्मान. करेक्ट 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 करेक्ट. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, जेजून आमकां कितें सांगलां? मातुवाचो मातुवाचो खंयची उतरां ती? मातुवाचो 12वो वोड 35 वर्स 36. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 36 कितें म्हणलां? देखून मातुवाचो हांव 12वो वर्ड 36 वाचूया. देखून हांव तुमकां सांगता, मनशाच्या तोंडांतलें भायर सरता तें दर एका सापसुब्या उतराचो जोडटेच्या दिसाक हिशोब दिवचो पडटलो. आमेन. जेजू कितें म्हणटा? आतां तुमी कितें उलयतात, कितें उतरां उलयतात, तुमी सहज म्हणटा, अरे हांवें उतरां म्हणलीं, हांवें कितें कितें सांगलें, हांवें कोणाच्यो खबऱ्यो केल्यो, हांवें थोडें कितें मागणें केल्लें. आमी सहज म्हणटा, तें बिश्टें म्हणलें रे हांवें तें. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? जीं उतरां हांव उलयलां, जोडटेच्या दिसा त्या उतराचें म्हाका जोडटेच्या दिसा म्हाका कितें करचें पडटलें? हिशोब दिवचो पडटलो. हिशोब दिवचो पडटलो. पूण ह्या वेळार म्हाका जाय, म्हणजे म्हाका जीब आहा, हे जिबेक हाडां ना, म्हाका कितें जाय तें म्हजें म्हणूंक जाता.
पण जोडटेच्या दिसा म्हाका त्या उतरांचो हिशोब दिवचोच पडटलो. आता म्हाका त्या उतरांचो हिशोब दिवचो पडटलो जाल्यार हांव बिश्टी उतरां उलयतलो काय? हांव विचारता तुमकां, म्हाका हांव जें काम करता ताचो हिशोब म्हाका दिवचो पडटलो. हांव जीं उतरां उलयतां त्या उतरांचो म्हाका हिशोब दिवचो पडटलो. म्हणजे म्हाका जाय तें म्हज्यान उलोवंक जाता? आतां हांव चोत्रायन उलोवपाक जाय. चोत्रायन उलोवंक जाय, म्हाका उलोवंक जाय कित्याक म्हाका हिशोब दिवचो पडटलो. पूण हय. म्हज्या भाव भयणीनो, हांव विचारता तुमकां, म्हजी तयारी जेजूच्या येण्याची जावंक जाय जाल्यार हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां उलोवंक जाय, कित्याक हांवें मागणें करूंक जाय. आय नीड म्हाका कित्याक जी म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां सुट्टात आनी त्या उतरां प्रमाणे देवाच्या उतरां प्रमाणे जाल्यार ती म्हाका एकदम गरजेची, कित्याक ही तयारी म्हजी जावंक जाय ओतम्याची. हय. सारकें? येस. पूण म्हज्यान बिश्तर टायमपास करून कोणाच्यो खबरो करूंक टायमपास ना जाल्यार अरे तो कितें करता रे, ओ कितें करता रे, आनी ताचें कितें करता रे, ती गेल्यान रे, ती लंडनाक गेल्यान, कितें जालें ना, तुज्या भुरग्यांचें कितें जालें, तो कितें करता रे. तुका कितें पडलां? तो कितें करता आनी हें कितें करता आनी तो कितें करता, त्यो खबरो तुका कित्याक पडल्या? पूण आमकां त्यो खबरो करपाक जाय. आमकां सगल्यांच्यो खबरो करपाक जाय. पूण हांव जाणो जाल्यार की ह्या उतरांचो हिशोब म्हाका दिवचो पडटलो जाल्यार हांव कितें करतलों? हांव कितें करतलों? हांव तयारी करतलों. म्हाका कांय पडोंक ना. म्हाका कोण येत जाल्यार विचारपाक आदार मागीत जाल्यार अरे भाव तो भाव एकदम त्रासान पडला, ती भयण त्रासान पडल्या, आनी आतां हांव आयकता जाल्यार म्हाका एक जबाबदारी आहा तांकां आदार करपाक. म्हज्या खोशेची वाट सोडून ताका थंयसर आदार करपाक हें म्हजें काम जावन आसा. पूण तांच्यो खबरो आनी तो तें कित्याक जालें आनी तांच्या जिवितांत कित्याक अशें घडलें आनी तो कित्याक असो गेलो आनी तो कित्याक बुडकुणीन गेलो आनी ताणें कितें म्हणलें आनी कितें जालें हें तुका हिशोब दिवपाचो, तुका हिशोब दिवंक जाय तो? हांव विचारता तुमकां, आमकां हिशोब दिवंक जाय तो? आनी कोणें म्हाका विचारलें जाल्यार म्हाका त्यो खबरो सांगपाच्यो म्हाका जाय? हांवें कित्याक सांगूंक जाय? हांवूच नकळो कित्याक जालें तें. म्हाका हिशोब दिवंक जाय म्हज्या उतरांचो. म्हणटच हांव आतां कितें करतलों? कोण म्हाका विचारीत जाल्यार म्हाका तें म्हाका पडोंक ना जाल्यार हांव कितें म्हणटलों? म्हाका खबर ना. म्हाका खबर ना. सारकें म्हणलें बाय जॉनीन. पूण आमी नकोय जाल्यार हाणें सांगलें ताका, ताणें सांगलें ताका, तातूंत मातशें आनी मिरसांग मिरी घातल्यो आनी ते चवथ्यान आतां पांचव्याक सांगलें. आतां तो जेन्ना पांचवो मनीस त्या 6या मनशाक सांगता तो अशे भाशेन सांगता की तो खरेपणी सत म्हणून. आतां तूं आयकताय, अरे खरें रे अशेंच घडलें, हय रे. आतां दुसऱ्या मनशाक सांगता जी पयल्या मनशान सांगूं ना, जे 7व्या मनशान सगळें मिरी आनी मसाला घालून सांगलां तें. मसालो. आतां तूं कितें करताय? आतां तूं कितें करताय? आनी आतां आमकां त्या उतराचो हिशोब दिवचो पडटलो. वय पयल्याक, दुसऱ्याक, तिसऱ्याक, चवथ्याक, पांचव्याक. पूण हांवें आतां सगळें जें बरें खतखतीतपणें सांगलां तें आतां हांव सांगता तेन्ना कितल्या लोकांक ही खबर मेळटली? हांव विचारता तुमकां पाहुण्यान. पूण आमी चिंतिना एक दीस ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जोडटेच्या दिसा म्हाका म्हज्या उतरांचो हिशोब दिवचोच पडटलो. आनी हांव हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगिना जाल्यार, पूण ह्यो सगल्यो खबरो लोकांच्यो आनी ह्यो संवसाराच्यो खबरो हांव दुसऱ्यांक सांगता जाल्यार म्हाका त्या उतरांचो हिशोब दिवचो पडटलो की ना? पडटलो की ना? हांव विचारता म्हज्या भाव भयणींनो, दिवचो पडटलो की ना? कोण आहा क्लासीन? हय ब्रदर. आमकां हिशोब दिवचो पडटलो की ना? येस. म्हणटच आतां आमी जाणो जाल्यार आमी आतां कितें करपाचें? आतां उतरां उलयलीं हांवें. आतां ब्रदर कितें करूं आतां?
आतां हांव उतरां उलयलो, हांवें एकाचे 4, 4चे 8 केले आनी आतां हांवें तें बंद केलें. पूण कोणें म्हाका तें बरें मसालो बी घालून सांगलें जाल्यार हांवें कोणाक दुसऱ्यांक सांगलें. आनी आतां लोक म्हणटा की त्या विन्सनान सांगलां. विन्सन म्हणटालो, ती जॉनिना म्हणटाली, मारिया म्हणटालें, फातिमा म्हणटाली. हे ती देवाच्या उतरान आनी ती सांगीत जाल्यार ते सदांच सोच सांगतात. ती देवाचें उतर, ती देवाची मनशां, ती देवाचें उतर सांगतात. आनी ती आतां हें सांगता जाल्यार ती फोटी मारिना तें खरेंच अशेंच घडलां. सारकें सारकें हांव विचारता तुमकां, सारकें? हांव आतां सोत उलयतां देवाचें उतर, हांव देवाच्या उतराची सोजमणी दितां. आनी त्याच तोंडान हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो ज्यो कोणें सगळे मसाला बी घालून सांगल्या त्योय हांव सांगतां. आनी हांव कितें म्हणटा, ही बाबा हांव नोको रे, पूण म्हाका ही खबर मेळ्ळ्या. तुका जी खबर मेळ्ळ्या ती दुसऱ्या मनशान सांगल्या, ती बरी मसाला आनी बरें मिरी घालून ती सांगल्या ती खबर. आनी तूं आतां जेन्ना सांगताय तें, तुका गरज कसली कोणाक सांगपाक? त्या मनशाक सांगूंक जाय आमी, अरे बाबा तें सोत आसूं ओ सोत नाका आसूं, तूं म्हाका कित्याक सांगताय? म्हाका ती खबर नाका. आनी आमच्यान कितें करूंक जाता जाल्यार आमी करुया. पूण ह्यो खबरो सांगून म्हाका कितें घडलां तें म्हाका कसलोच फायदो मेळचो ना, तुकाय फायदो मेळचो ना. आयज तुजें जें म्हाका सांगलें तें हांगाच थंय आमी बंद काबार करून उडोवया. पूण आमी कोत्ता काय अशें? हांव विचारता तुमकां, तुमकां गरज ना जबाब दिवपाक, पूण हांव तुमकां प्रश्न विचारतां. आमकां गरज हा तें उतर जें आमी आयकलां दुसऱ्याक सांगचें सो तें थिंचरूच तें काबार जावन उडोवंक? आयकता तुमचे भाव भयणीनो, आमी कितें म्हणटा तें आमी उलयता, आमी तयारी करपाक उलयता. जेजूच्या पोत्तून येण्याची तयारी करता. म्हणटच जेजूच्या पोत्तून येण्याची तयारी करता जाल्यार एक तयारी जावंक जाय आमच्या उतरांनी. कित्याक ह्या उतरांनी आमी मागणें करता आनी आमच्या आत्म्यान आमी मागणें करता उतरांनी. पूण ह्या उतरांनी आमी मागणें करता जाल्यार ह्या उतरांनी आमी जें उलयता, कितले फाटी म्हाका म्हणजे कुडीन दूख आसत, कसली पिडा आसत, आमी कितें करता? आय ऊ सगळे कोडे आमी मेसेज धाडटा, मागणें करात कित्याक म्हाका इतले त्रास जाल्यात. आतां आख्खो संवसार जाणो आनी आख्खो संवसार म्हणटा, जाणय रे त्या जॉनीक कितें जालें तें जाणा तुमी? आतां प्रेयर ग्रुपान आमकां सांगलां मागणें करात, ताका आतां सांतेसांव दिलां. सांतेसांव कितें दिलां? सांतेसांव दिवंक ना, ताका निमाणो साक्रामेंत दिवंक ना. पूण लोकांन थंयसर कितें सगळें मिस्तुराद करून आतां अशी आतां बातम्या केल्या, इतलो न्यूज धाडला की ताका आतां थोड्या लोकांनी फोंडान पासून धाडला. कित्याक आमी सगळीं आमी आयकूंक सोदता कोण कितें सांगता तें, आनी आमच्या तोंडांतल्यान आमी तें उतरां उलयता. पूण भाव भयणीनो, जें आमी ह्या संवसाराक कडसून कितें आयकता बरें आहा, लोक उलयतलोच. पूण त्या उतरा वरवीं म्हज्यान आतां कसलो आदार दिवंक जाता. समजा कोण बरो ना, समजा कोणाक त्रास पडल्या जिवितान, कोणाक सिरियस गेल्या, म्हज्यान ह्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं कोणाक सांगून कसलोच फायदो जावचो ना. म्हज्यान म्हणूंक जाता तो नंबर हा, तेजे उलोवंक जाता, तो म्हजो हांव वखदां ताका, हांव ताच्या घरा वेता, हांव खबर घेतां आनी म्हज्यान कितें आदार दिवंक जाता तें हांव करतां. पूण दुसऱ्यांक ही खबर दिवपाची हांव बंद करतां आयज. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हांव देवाचें बोगसणें मागतां की आयजसान हांव ह्यो खबरो करपाच्यो बंद करतां, पूण जे म्हज्यान जी खबर आयकल्यार खरेपणी सोच जाल्यार म्हज्यान कसलो आदार करूंक जाता. कित्याक जेजू म्हणटा, जेन्ना तुवें तुज्या एका भावाक केलोय, तुज्या भयणीक केलोय, कोणाक जो गरीब आसलो केलोय, कोण भुकेन आसलो केलोय, ताका कितें केलें, तुवें तें म्हाका केलें. जेजू कारगां, जेजू कारगां. खूब पाटी आमी कितें बरें करचें सोतेक आमच्या तोंडांनी आमी ती परिस्थिती इतली वायट करता आनी आमीच जावन आसा जी देवाचें उतर शिकयता.
पूण आमी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो करता. हांव तुमकां खरें सांगता, तुम्ही समजतात की लोक देवाचें उतर शिकयता. तुम्ही समजतात एक मिनिस्ट्री आसा, एक मिनिस्ट्रीन लोक देवाचें उतर शिकयता. पूण भाव भयणीनो, देंवचार थिंचर भितर बोल्ला जो देवाचें उतर शिकयता आनी एकामेकाच्यो केशी एकामेकाक सांगता, तो प्रिचर ओहो, तें अशें, तो असो. पूण वेतात पुलपिटाचेर आनी देवाचें उतर शिकयतात. हाका म्हणटात कितें जाणाय म्हज्या भाव भयणीनो, हाका म्हणटात एक डोंगी. डोंगी जाणय Hypocrites. कित्याक डोंगी? जाणय कित्याक डोंगी? आमी वेतांव आल्ताराचेर पुलपिटाचेर देवाचें उतर शिकयता. अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, अशें उलोवंक जाय, तशें करूंक जाय. आनी जेन्ना म्हज्या जिवितांत हांवें तें जें सांगलां तें हांवें जिवंक जाय, तें फकत सांगलां तें दुसऱ्यांक, तें म्हाका न्हय. हाका असल्या मनशांक कितें म्हणटात? असल्या मनशांक कितें म्हणटात? डोंगी म्हणटाय. सारकें? Praise आमी God. तयारी करता जेजूच्या परतून येण्याची, ताका येवकार दिवपाक. असलो लोक वाचतलो जेजूक येवकार दिवपाक? हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, असलो लोक जे असलें कोत्ता, डोंगीपण कोत्ता, जेन्ना जेजू परतून येतलो, तो येतलो एका पोडजोडीत इग्रोज मातेक, म्हणजे ग्लोरियस चर्च, जी खरेपणी आत्म्यान, मनान आनी कुडीन तयार जाल्यान ती. डोंग्यांक मेळपाक येवचो ना. डोंगी लोक काबार जातली तो येवचे पयलीं. आयकता तुमच्या भाव भयणीनो? म्हणटच एक तर तयारी आमची जावंक जाय आमच्या आत्म्याची. आनी देखून सदांकाल आमी जेन्ना तोंड उक्तें कोत्ता, आमचे मागणें जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. कित्याक आमी खूब शिकल्या हे मागणें करपाक, हे नमान मरये करपाक, आमच्या बाबा करपाक, नवेनां करपाक, लादाई करपाक, कसलीं उतरां उलोवपाक. पूण आमी जे उतरां उलयता ती आमी काळजांतल्यान जी उलयता ती आमी मागणें कोत्ता काय, आमकां सय जाल्या कितें उतरां मागणें करपाक. कितें तरी मागणें करूंक जाय, कितें तरी उतरां उलोवंक जाय. पूण आमी चिंतिना की खरेपणी जी उतरां आमी उलयता ती खरेपणी आमच्या जिवितांत आमी पाळटा वा ना पाळटांक जाय. आनी असल्या डोंगी मनशांक जेजू परतून मेळचो ना. ती जेजूक येवकार दिवपाक आसची नान, ती काबार जावन जातली ह्या निमाण्या दिसांनी. दुसरी तयारी म्हणल्यार आमच्या मनाची. आमच्या मनाची. आमी आयकलां रोमकारांक सान पावलून चीट बरयली रोमकारांक 12वा विसवोर वोड दुसरी 1 ओळ. आनी 2. रोमकारांक विसवोर 12 वोड 1 आनी 2 आमी वाचुया. कित्याक ही जावन आसा आमची तयारी मनाची. द प्रेपरेशन ऑफ द मायंड. एक तर आमच्या आत्म्याची उतरां वरवीं, दुसरी तयारी जावंक जाय आमची मनाची. म्हणून वाचुया कितें म्हणटा पावलू रोमकारांक आनी आमकां सगल्यांक. म्हणटच भावा भयणीनो, देवाचे बोट कोणवाडायचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या, तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची कशी कण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सपोर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. जेजू Amen. कारगां. म्हणटोच
पावलो म्हणटा आमी आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक एकदम गरजेची. गरजेचे. आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक एकदम गरजेची म्हणटोच आमी आमच्या मनाची तयारी करपाक एकदम गरजेची. कित्याक आमी जावन आसा एक आत्मो, आमी जावन आसा एक मन, आनी आमी जावन आसा एक कूड. म्हणटच आमी जाणो आतां आमच्या आत्म्याची तयारी कशी करूंक जायची. देवाच्या उतरां वरवीं देवाचें उतर उलोवन देवाच्या उतरान आमी परतून देवा कडेन उलोवंक. कित्याक आमी आत्म्यान आनी स्वतान आमी तें मागणें करपाक. आमची भक्ती जावंक जाय आत्म्यान आनी स्वताची. आतां रोमकारांक तो म्हणटा आमी आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक एकदम गरजेची. पूण ह्या मनाची नडसुणणी करूंक जाय जाल्यार आमी खरी भक्ती करपाक एकदम गरजेची. कित्याक पयली वड म्हणटा आमची जिवी बळी कशी आसूंक जाय. तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बळी कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. इंग्लिशीन म्हणटात ऑफर युअर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस. तुजी कूड एक जिवी बळी कशी देवाक समर्पची. सारकें सारकें म्हजे भाव भयणीनो. येस. म्हणटोच हांवें म्हजी कूड एक बळी कशी हांवें देवाक भेटोवंक जाय जाल्यार हांव कशे भाशेन करूंक पावतलों. म्हजी कूड एक जिवी बळी कशी हांवें करूंक जाय जाल्यार देवाचें उतर दुसरे वडीन 12:20 म्हणटा हांवें म्हज्या मनाची नडसुणणी करूंक जाय. म्हणटच हांव म्हज्या कुडीची भक्ती म्हणटा ती बळी केली जाल्यार तेन्नाच की म्हज्या मनाची नडसुणणी करूंक जाता. कित्याक पयली वड म्हणटा म्हज्या कुडीची जिवी बळी हांवें करपाची पयली आनी तेच्या उपरांत हांवें म्हज्या मनाची नडसुणणी करूंक जाय. म्हणून लोक म्हणटा ब्रादर देवाचें उतर म्हणटा की हांवें म्हज्या मनाची नडसुणणी करूंक जाय. हांव देवाचें उतर घेतां आनी गळा 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 जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजू हांव तुजो मोग करतां, जेजू हांव तुजो मोगतां. हांव तोंड उक्तें कोत्तां आनी तें उतर उलयतां आनी हांव सजमतां म्हज्या मनाची नडसुणणी करतां. चूक जाली आमची. तशे भाशेन आमी मनाची नडसुणणी करिना. आमी पयली आमची कूड एक कितें म्हणटात तें एक जिवी बळी कशी आमी आमची कूड एक जिवी बळी कशी आमी पयली देवाक समर्पितां. आनी तेच्या उपरांत आनी आमची कूड आतां आमी डिसिप्लीन केल्या म्हणून आतां आमी आमच्या मनाची नडसुणणी करता. म्हणटोच आमच्या मनाची नडसुणणी करूंक जाय जाल्यार आमकां तोंड उक्तें करपाक गरज ना. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो. येस ब्रदर. जेन्ना म्हज्या मनाची तयारी करता, म्हज्या आत्म्याची तयारी करता तेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करून उलोवपाक मागणें करपाक एकदम गरजेचें. पूण म्हज्या मनाची नडसुणणी करूंक जाय जाल्यार म्हाका म्हजें तोंड उक्तें करपाक नाका. हांवें फकत म्हज्या मनान तें उतर नियाळ करपाक एकदम गरजेचें. पूण तें उतर हांवें म्हज्या मनान नियाळ करपाक जाय जाल्यार हांवें पयली म्हजी कूड एक जिवी बळी कशी देवाक समर्पूंक एकदम गरजेची. भाव भयणीनो, आमकां देवाचें उतर सांगता जेन्ना फारिझ्यो आनी जुआंव बातिस्ताचे शीस येयले जेजू कडेन म्हणूंक लागले आमी उपास कोत्ता. फारिझ्यो उपास कोत्तात आनी तूं आनी तुजे शीस उपास करिना, तुवें फेस्तांच कोत्तात. हें कितें? हें कितें? आमी उपास कोत्ता, आमी जेवण खायना आनी तुमी सगळो फेस्तां कोत्तात. तुमी केन्ना हांवें तुमकां केन्नाच उपास कोत्ता तें पळोवंक ना. आनी जेजू ताका कितें जबाब दिता? तो म्हणटा जेन्ना एक न्हवरो सगल्या कडेन काजाराच्या दिसा आहा जाल्यार कोण तिचो
उपास करता खरी ना, पूण एक दीस येतलो जेन्ना त्या न्हवऱ्याक थिंचर काडून वक्तेलीन आनी तेन्ना लोक थिंचर उपास करतलो. म्हणलें की ना? म्हणलें की ना? Yes, Yes, yes. brother. म्हणजे जेजूक आतां थिंचर काडून व्हेलो, जेजू आतां स्वर्गार गेलो, म्हणजे आतां आमचो वेळ पावलो उपास करपाचो. वय की ना? Hmm. वय की ना म्हज्या भाव भयणीनो? Yes, brother. तू कितें म्हणटाय बाय जनीना? जेजूक व्हेलो म्हणून आमी उपास करूंक जाय, वय की ना? No, गरज No, please. ना हा? ना ना? आमकां उपास करपाची गरज ना? फकत शिशेच्या बुधवारा दिसा निमाण्या शुक्रार दिसा आमी करूंक जाय, वर्सान 2 पाटी. Yes, Jesus. पळय हांव देवाचें उतर शिकयता. तुमी म्हणटात तुज्या मनान कितें आहा तें आमकां सांग बाबा. कित्याक आमकां इतल्या त्रासान उडयता? कितल्याक आमकां इतलें चिंतत दवरताय? आतां हांव विचारता तुमकां, जेजून सांगलां एक दीस येतलो जेन्ना न्हवऱ्याक व्हरोन वतल्यात, वय की ना? Hoy, brother. न्हवऱ्याक वतली आनी त्या दिसा तो लोक थिंचर उपास करतलो. जेजूक व्हेलो, म्हणून जेजूक व्हेलो जाल्यार आमी उपास करपाची न्हय? हांव विचारता तुमकां, जेजूक व्हेलो की ना? जेजू खंय संवसारान आहा, स्वर्गार गेलो? Sargar सारखं gelo, brother. म्हणटूच जेजून म्हणलें एक दीस येतलो जेन्ना न्हवऱ्याक वतलीं आनी तेन्ना लोक उपास करतलो. म्हणून जेजूक आतां व्हेलो, आमी उपास करपाचे दीस पावूंक ना? तुमी जबाब दिवपाकूच तयार ना. आतां कितें सांगू आतां? हांव तुमकां सांगता, देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना लोक येयल्लो थिंचर आनी जेजूक सांगूंक लागलो, तुजे शीस आनी तूं फकत फेस्तां करताय, तुमी खातात, नॉश्तो सकाळीं करतात, दनपारचें, मागीर मागीर च्याव, मागीर पेज खातात, मागीर रातचें जेवतात, मागीर 12 उठून रातचीं मागीर आनीक कितें गोडशें खातात, आनी तुमी फकत फेस्तां करतात आनी आमी उपास करता हांगा. हें कितें? आनी जेजू म्हणटा एक दीस न्हवऱ्याक वतलीं, म्हाका वतलीं आनी तेन्ना लोक उपास करतलो. म्हजो प्रश्न तुमकां, हो उपास करपाचो वेळ आमकां पावला काय की ना? कोण म्हाका होय. जबाब दिवपाक तयार ना? पावला कितें सांगू आतां? Paula, brother. Praise God. पूण पावला कित्याक? Jesus. कित्याक देवाचें उतर सांगता म्हणून आमकां? No. पळय भाव भयणीनो, उपास आमी कित्याक करता? उपास आमी करता आमचें मन ट्रेन करपाक, कित्याक आमची कूड सदांच आमच्या कुडीक, आमची कूड सदांच आमच्या मनाचेर एकदम दबाव घालता, प्रेशर घालता. पूण जेन्ना उपास करता, हांव म्हज्या मनाचें ट्रेनिंग करता. हांव उपास करिना की देव म्हाका बेसांव दितलो, देव म्हजे मागणे आयकतलो, देव म्हाका खूब बरें हाडटलो. ना ना ना, तूं उपास कोत्ताय कर, तूं उपास करिनाका, देव तुजेर रागार ना, वा देव तुका चड बेसांव दिवचो ना. पूण जेन्ना हांव उपास करता आनी हांव आतां म्हज्या मनाचें ट्रेनिंग करता, हांव जेन्ना उपास करता म्हज्या पोटाक सांगता, ओगी राव, तुका जेवण मेळचें ना. तूं 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 व्हडले आवाज कोत्ताय जाल्यार भितर गुर 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 गुर, तुका खूब रागूय येता जाल्यार तूं म्हणटा राग येता, राग येवनी, तुज्या पोटान गुरगुर कोत्ता येवनी, तुका जेवण मेळचें ना. आनी हांव म्हज्या मनाची ट्रेनिंग करता. म्हणटच जेन्ना हांव म्हजी कुडीक एक जिवी बोळी कशी देवाक भेटयता, आतां म्हाका तो पावर मेवता, म्हजें ट्रेनिंग मेवता, म्हज्या मनाची नडसणी करूंक. कितें कशे वरवीं नडसणी करूंक? देवाच्या उतरा प्रमाणे नडसणी करपाक. आतां म्हजी तयारी कशी जाता? म्हज्या मनाची नडसणी जाता. देखून भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता तें आयकात. खूब लोक दीस आनी रात मागणें करता. कशें करता? टेर्स करता, नोवेना करता, स्क्रिप्चर उलयता. आनी मागणें जाल्या उपरांत ती विसरतात की आपलें मन आजून बदलूंक ना
तांच्या तोंडांतल्यान गायो सुट्टात, राग सुट्टा, उतरां सुट्टात, कित्याक आजून पासून त्या मोनाची नोडसोडणी करूंक ना म्हणून. Praise God. म्हणटोच हांव जेन्ना तोंड उक्तें करून मागणें करता, एक वेळ येता म्हज्या जिवितांत जेन्ना जें उतर हांवें उलयलां वा ते स्क्रिप्चर उलयल्यात, ते स्क्रिप्चर हांवें म्हज्या मनान धरून ते उतराचेर हांवें नियाळ करूंक तोंड बंद धरून, कोणूय नको, ताका म्हणटात कॉन्टेम्प्लेटीव प्रे, रिफ्लेक्टीव प्रे, मेडिटेशनल प्रे. कित्याक हांव आतां फकत त्या उतरा वरवीं म्हजें इमॅजिनेशन करता. त्या उतरा प्रमाणे समजा म्हाका कसली म्हणजे कुडीन कसले त्रास आहा, हांवें तें उतर उलयलां, जेजूच्या गांयांनी हांव बरो जालो, पूण हांव आतां चिंततां, दोळे बंद दवरतां, तें उतर हांव घेतां, ताच्या उतराचेर नियाळ करतां, त्या उतरा वरवीं हांव चिंततां कशे भाशेन हांव बरो जालो, कशे भाशेन म्हजी पिडा पयस जाल्या, सगळें बरें जालां. आनी आतां म्हज्या भाव भयणीनो, हांव त्या म्हज्या मनान, कित्याक म्हाका देवान तो पावर दिला, इमॅजिनेशन दिलां, त्या उतराचेर म्हाका नियाळ करपाक. सो जितलो हांव त्या उतराचेर हांव नियाळ करतां, त्या उतराचेर म्हज्या मनाची नोटसोडणी करतां, ताका वेळ लागता, कित्याक म्हजें मन बदललें जाल्यार तेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान कांय वायट सुटचें ना. कित्याक हांवें जीं उतरां उलयलां आनी ज्या उतराचेर हांवें नियाळ केला, आतां ती बरोबर जाता. कित्याक खूब फाटी भाव भयणीनो, आमी खूब मागणें करता, खूब उतरां उलयता, पूण आमच्यो कन्यो ज्यो आसा त्यो उतरां प्रमाणे जायना. देखून आमी डोंगी जाता, हिपोक्रेट जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आतां आमच्या मनाची नोटसोडणी करपाक देवाचें उतर घेवन एकदम गरजेचें. म्हणटच एक तयारी जाली आमच्या आत्म्याची, आत्म्याची, एक तयारी मनाची, जाली आमच्या मनाची. मन, आतां आमची तयारी जावंक जाय आमच्या कुडीची. कुडी. आनी कुडीची तयारी कशी जाता? मागण्या वरवीं ना, जें उतर हांवें उलयलां आत्म्यान, जे उतराचेर हांवें नियाळ केला म्हज्या मनान, आतां म्हाका तें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. बिश्टें उलयलें ना. देवाचें उतर म्हणटा, दी आनी देव तुका दितलो. चलो. म्हणजे हांव मागणें करतां, सायबा तुजें उतर म्हणटा, दी आनी तूं म्हाका दितलोय. हांव तुका अर्गां दितां, कित्याक तुजें उतर म्हणटा, जेन्ना हांव दितां तूं म्हाका दितलोय. बापा, हांव आतांच म्हणटा, हांव तुका म्हजें मागणें उलयतां, हांव तुका स्तुती दितां, अर्गां दितां, बाखणटी दितां, दिनवास दितां, आनी हांवें दिलां म्हणून तूं आतां म्हाका सगळें दितलोय. डोंगी तो जाताय, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तुवें दिवंक जाय. आतां वच तुजे कुडीन, दी कोणाक. आतां जें उलयलाय, जें उतराचेर नियाळ केलाय आनी तुजे कुडीन तुवें आतां केलाय, आतां तुजी सगळी तयारी जाला. आतां जेन्ना तुवें दिलाय, देव तुका तें आतां उक्तें करता आनी तुका दिता. जेजूक अर्गां. जेजू कारगा, प्रेज गॉड. म्हणटच भाव भयणीनो, हांव जावन आसा एक आत्मो, म्हाका मन आसा आनी म्हाका एक कूड आसा. पूण हांवें फकत इगर्जेन वचोन, बायबल स्टडीक वचोन, खंयचो लादाईक वचोन, प्रे ग्रुपार वचोन फकत मागणें केलें जाल्यार, पूण तें उतर हांवें पाळूंक ना जाल्यार, त्या उतरा प्रमाणे जें उतर हांवें मागणें केलें, त्या उतराचेर हांवें नियाळ केलो आनी तें उतर हांवें पाळूंक ना जाल्यार म्हजी तयारी बिश्टी डोंग्या भाशेन जाता. आनी हांव आतां जेन्ना जेजू परतून येतलो, ताका येवकार दिवपाक हांव वाचचो ना, हांव आसचो ना. हांव काबार जातलो, कित्याक म्हजी तयारी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, हें उतर जें देवान जोशुआक सांगलेलें, आमच्यान पोन्नो कोरार घालूंक जाता? आमच्यान पोन्नो कोरार घालूंक जाता. जोशुआचो पयलो विस्वोर 8वी 8. वड. जोशुआ 1:8. आमी आयज मातशी सामरी करुया आनी पळोवया पोन्न्या कोरारान देवान
ही तयारी जोशुआ कशी करपाक सांगलेली आम्ही जे आता शिकला तेच ताजेर आम्ही आता नियाळ कोले या स्क्रिप्चरा वरवीं जोशुआचो पयलो 20:8 कितें म्हणटा वाचूया. सुमुर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं. सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें. आमेन. म्हणटच ही 8वो स्क्रिप्चर पयलो 20:8 वाचूया. सुमुर्तीचे पुस्तक सदां तुज्या ओंठाचेर आसूं. ओंठाचेर ओंठाचेर आसूं म्हणजे तुज्या जिबेर आसूं तुज्या तोंडान आसूं. म्हणटच पयली तयारी कशी जाता ओतम्यान जेन्ना हांव तोंड उक्तें करता म्हज्या ओंठाचेर देवाचें उतर देवाची सुमत आसता. आतां म्हजी तयारी कशी जाता देव ताका सांगता अरे तूं कितें म्हणटाय तें उलय उलय आनी तूं वच उतरान मागीर देव मंदिरान वच कितें तरी मागणें कर. ना देव जोशुआक सांगता की सुमुर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं म्हणजे देवाचें उतर सदांकाल आमच्या जिबेर आमच्या ओंठाचेर आसूंक जाय. होय की ना. होय. म्हणजे जेन्ना देवाचें उतर म्हज्या ओंठाचेर आसता म्हज्या जिबेर आसता म्हज्या तोंडांतल्यान सुट्टा आतां हांव ओतम्यान तयार जाता. हांव ओतम्यान तयार जाता कित्याक म्हजी तयारी कशी जावंक जाय ओतम्यान मनान आनी कुडीन. पयली चीट तेसलोनिकांक 5:5-23 कित्याक आमी जेजूच्या परतून येण्याची तयारी करता. म्हणटच जेन्ना ते सुमुर्तीचें जे जोशुआक सांगलेलें आयज हांवें कितें करूंक जाय देवाचें उतर म्हज्या ओंठाचेर सदांकाल दवरपाचें एकदम गरजेचें. म्हणटच एक तयारी जाली आमच्या ओतम्यान. मागीर फुडें कितें म्हणटा सगळें सगळ्या बरयलोलें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन विश्वासान सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ नियाळ कोर. कर. नियाळ कोर म्हणजे कितें मनांत हाड. ती नियाळ कर मनान 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 नियाळ करपाचें म्हणजे जेन्ना कोणाक हुस्को पडला तो हुस्को कोणाचेर नियाळ कोत्ता त्रासाचेर कोत्ता. जेजू म्हणटा देव जोशुआक म्हणटा त्या उतराचेर सुमुर्तीच्या उतराचेर तूं नियाळ कर. कोण नको तूं नियाळ कोत्ताय तो तूं आपल्यो भाकऱ्यो कोत्ताय तूं शीत रांदताय तोंड बंद आहा तुजें पूण तूं त्या उतराचेर आतां नियाळ कोत्ताय. म्हणजे आतां तूं तुज्या मनांत मनाची उलयता. तयारी कोत्ताय. जालें. आनी तेजे उपरांत कितें म्हणटा तुवें आतां तें तोंड तुज्या तोंडाचेर दवरलें तोंडांतल्यान उलयलें तुवें तुज्या मनांतलें तें ताचेर नियाळ केलोय. आतां म्हणटा जें बरयलां तें आतां तूं पाळ तूं कर. ताका सांगिना की तुज्या तोंडाचेर दवर आनी फकत नियाळ कर आनी तुजी वाट बरी जातली. आतां जें तुवें उलयलाय त्या उतराचेर तुवें नियाळ केलाय. आतां जें तुवें उलयलाय नियाळ केलाय तें आतां तुज्या जिवितांत तें कर म्हणटा. आनी तेन्नाच तुका सगळें जें देवान तयार केलां तुजी वाट अशी जातली तुका सगळें देवाचें बरें तुज्या जिवितांत व्हांवतलें. जेजूक आर्गां. जेजू कारका. म्हणटच म्हज्या भावा भयणीनो जेन्ना हांव तें उतर म्हज्या तोंडाचेर दवरतां देवाचें उतर त्या उतराचेर हांव म्हज्या मनान धरून तें उतर हांव ताचेर नियाळ कोत्तां आनी तें उतर आतां म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव पाळटां. हांव अशा वाटेर आसतां ज्या वाटेर जेजू म्हाका मेळटलो. कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा पूण हांव त्या उतराचेर हांव तोंडान धरिना जाल्यार नियाळ करिना जाल्यार आनी तें उतर पाळिना जाल्यार ज्या वाटेर जेजू येवपाचो आहा त्या वाटेर हांव आसचो ना. हांव दुसरे वाटेर आसतलो थंयसर म्हजो सत्यानाश जातलो आनी हांव जेजूक केन्नाच मेळचो ना. जेजूक आर्गां.
Jesu karga. जेजू Jesu कारगा karga, सो Jesu Jesu. karga. हांवें Jesus. म्हजी तयारी म्हज्या आत्म्यान मनान आनी कुडीन करपाक एकदम गरजेची आनी कशे भाशेन हांव करतलो देवाचें उतर म्हज्या जिबेर म्हज्या ओंठाचेर धरून तें उतर म्हज्या मनान ताचेर नियाळ करून आनी जें उतर हांवें नियाळ केलां तें आतां हांव पाळूं तें करूं जेन्ना हांव तें करतां देव म्हाका अशे वाटेर व्हरता ज्या वाटेर जेजू परतून येतलो त्या वाटेर तो म्हाका मेळटलो आनी त्या वाटेर म्हाका तो आपल्या बेंगेन धरून तो म्हाका थिंचो दवरतलो पूण जो कोण आतां जेजू परतून येतलो तेन्ना हें करिना जाल्यार तो एके वाटेर आसतलो ताजो नाश जातलो आनी तो जेजू केन्नाच मेळचो ना आनी देखून ह्या निमाण्या काळार आमी ही तयारी करपाक एकदम गरजेची जेजू कारगांव Jesu Jesu karga. जेजू karga, Praise कारगांव God. praise God. Thank you, थँक यू Jesus. जीजस Thank you, Thank you, Jesus. थँक यू Jesus. जीजस कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय म्हज्या भाव भयणीनो कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय कोणाक डावट हा कसलोच दुबाव हा हाचेर आमी जे शिकल्या आयज जेजू कारगां हे दीस Jesu भाव karga. भयणीनो धर्माचे दीस न्हय आमी खूब वर्सां धर्म केला खूब वर्सां धर्म केला कितें मातशें तेर्स केला कितें लादाय केल्या कितें आमच्या तोंडान कितें आमच्या बाबा नॉन मरे कितें केलां आमी आमी मिसाक गेल्या कितें बाजरीन कितें सरेस परतूनचे तुमचे सवय आसूं आमी तोंडांतल्यान जे आमकां सई जालें उतरां उलोवपाक तें आमी म्हणना पूण आमी केन्नाच तें उतर आमी जें मिसाक आयकता त्या उतर पयलें आमी आयकून मोठार धरून ताजेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळूंक हें आमी केन्नाच करूंक ना फकत आमी धर्म केला आमी फकत आमचें ऑब्लिगेशन केलां आनी आमी समजता की जेन्ना जेजू परतून येतलो तो आमकां त्या रस्त्यार मेळटलो मेवचो ना पूण जेन्ना हांव तें उतर म्हज्या तोंडार ओंठाचेर दवरतां त्या उतराचेर हांव नियाळ कोत्तां आनी शेकी एक कुडीन तें उतर जें सांगता तें हांव पाळटां कोत्तां हांव एका रस्त्यार हांव वाटेर वेतां आनी त्या वाटेर म्हाका जेजू म्हाका मेळटलो कित्याक त्या वाटेर तो आसतलो आनी त्या वाटेर तो म्हाका मेळटलो आनी त्या वाटेर तो म्हाका आपले वेंगेन घोट धरून सासणाच्या सासणान तो म्हज्या सांगाता आसतलो जेजू कारगांव Amen. Amen. Thank you, जेजू कारगांव Jesus. जेजू कारगांव आमेन Amen. Prayer करूया सिस्टर Oi, praise God. सर्किंच्या मोगाला बापा तीन वास्तुका या मोलादीक शिकोडी पासत जी तुवें आमकां आमच्या भावांतल्यान दिली वय दोनया निमाण्या दिसांनी आमी आसा आनी आमची तयारी चल्ल्या जेजूच्या येण्याची जेजूच्या परतून येण्याची आनी आमी तयार आसूंक जाय आमच्या कुडीन आत्म्यान आनी मनान तुजें उतर जें आमी शिकता दर एका दिसाक तें आमी मनान नियाळून तोंडान उच्चारून तें पाळूंकूय गरजेचें आनी तेन्नाच आमी आयकी जातलीं तुका मेळूंक वय दोनया आमी जें कितें उलयता तें एक एका उतराक आमकां हिशोब दिवंक पडटलो पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दी जें कितें आमी उलोवंक फावो तेंच उलोवंक आनी जें कितें दोनया तुका मानना तें आमकां उलोवंक उलोवना जावंक तूं आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या ही शिकवण ही गरजेची शिकवण आमच्या काळजान उरोवंक आनी ती सद्या जिवितान पाळूंक आमकां तूं आदार दितलोय म्हूण पवित्र आत्म्या हांव तुका दिवपाक दिता आनी दुसऱ्यांकूय जी कोण आयज येवंक ना तांकां ही शिकवण फावो कर कित्याक आमी सगळीं तयार जावंक जाय
जेजूक मेळोंक तो परतून येता तेन्ना हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र आनी बळिश्ट नांवान. आमेन. Amen. 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 Amen.